हांव पास जातालो तें म्हाका अंदमान पुतून आपयला. हांव रिवर्स घेवन बॅक येयलो आनी जालें पुलिसाक कितें जालें काय म्हूण. तो म्हाका सांग आतां कांय न्हू खंय मागीर तुवें म्हाका कितें आपयलें काय म्हणें. आनी गाडयांकूय हांवें तेज्या तोंडार म्हणना गाडयांकूय तेका हांवें आवट येसो म्हणा. तेका म्हणना जनरली म्हणलें फ्रेंडाक कोणाकूय जावपाक शकता. तितल्यान तो 2 स्टार येयलो आनी म्हणलें हांव थिंगा झाडार करून ताबड मारला कारां गेल्या. मागीर तेका कित्याक मारलें काय म्हणटा तुका दाखोवं काय म्हणटा जालें. मागीर तो सांगता म्हाका कॉलराक गाडी चाय काडून तेणें म्हाका तेगे जिपीक घायला. जिपीसून तेणें म्हाका थिंग बरो हें केला पुलीस आसोलना पुलीस स्टेशन. आसोलना पुलीस स्टेशन वयलो आनी थिंग बरो मारलो म्हाका. 5 जाण येयल्ले एकलो सिविलाचे आहलो आनी 4 जाण हय चयला व्हरतलो बेल्ट घेवन. बेल्ट आनी तापटां आनी मुटयो हिंग नाकाचे मूट मारले ताणें हिंग फ्रॅक्चर आसतलो मातशें. मागीर थिंगसून म्हाका तें थिंग वयला कुंकोली पुलीस स्टेशनार आनी थिंग व्हडली धमकी दिली तुका 350 कितें लायता खंय आनी हें तें भायर वचपाक दवरताय म्हाका हिंगा. मारप तें ओके बट बेल्टांनी आनी अशें करून एक ताबड ओके कांय म्हण न्हू. इट्स लायक बिटींग अ एनिमल. जनावरां भशेन अशें करून मारलें ते भशेन त्या भुरग्याक मारलो आनी he has no criminal records, nothing, and he's a shipping guy and he's got involved nothing in no case. He's an innocent fellow. And हेजेर तुमी एक्शन घेवपाचें. Even government सांगता, even the home minister. I asked even DGP to get involved in this case and I hope justice is given to this poor guy. काल आयतार दीस सांजचे 5 वरांचेर कुंकोली पुलिसांनी क्लीन रिबेलो ह्या भुरग्याक सेबाईत मारलो. ताका आतां हॉस्पिटलान एडमीट केला. आमी ताचे फाटीक जावं ताचे आखे कुडीक खूब मार लागलो आसा तो पळयला. मडगांवच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सावे